नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. उत्तरेक 220तले 80, दक्षिणेक 19 शेक भायल्यांक सबलेट. पर्यटन खात्याचे शोकच काढून सुनावणी. शेका भायल्यांच्या हातात. मायकल म्हणटा लायसन रद्द करात. गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटका मदलो म्हादय उदकाचो तंटो सोडोवंक नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड. 7वे फावट मुजतवाड. लाडफे लाटंबारशा गोंय महाराष्ट्राक जोडपी प्रायव्हेट रस्त्याचे काम कायदेशीर काय बेकायदो तपासूंक पंचायतीची मामलेदाराक चीट. 1 मार्चाक खासा बसका. उसगांवां वडबाग तांबडी घाटी वाड्यार उदकाक लोकांचे हाल. पिवंक उदक ना, लोक बेजार. परिस्थिती अशीच उरल्यार मोर्चा काडपाची बायलांची शिटकावणी. केबलवाल्यांनी गती शक्तीचेर ऑनलायन नोंदणी करची. लायटीच्या खात्याच्या फर्मान मात अजून वेबसायटूच सुरू जायना. ऑफलायन अर्ज केल्ल्यांक परत ऑनलायन वावर. गोंयांत प्रायोगिक तत्वार ई पासपोर्ट इश्यू करपाक सुरू. सध्या थोड्याकूच करूंक मेळटले अप्लाय. पेपर आनी इलेक्ट्रॉनिक चिपांतूय डाटा स्टोर. आनी फातोडेर धारबांदोड्या फेटल अपघात. रस्त्या कुशीक दवरिल्लो कंटेनर ट्रक दिसून आशिल्ल्यान रिक्षावाल्यान मोखली. क्लिनर सोंपलो, ड्रायव्हर जखमी. खबरो विस्तारान. उत्तर गोंयांत 220तले 80 सुमार शेक भायल्यांक सबलेट. पर्यटन खात्यान शोकॉज नोटीशी काढून सुनावणी सुरू केल्या. दक्षिणेक 19 सबलेट. आमदार मायकल म्हणटा गोंयच्या शेकांनी इल्ली सांबार नाका. गोंयचे खाणा जिन्नस प्रमोट करूंक गोंयकारांक शेक दिल्ले. हरमल शेकांत खुनाच्या प्रकरणा उपरांत टुरिझम खात्यान शेकांचे इन्स्पेक्शन केलां. उत्तर गोंयांतली 220तली 80 सुमार शेकां सबलेट केल्यात म्हूण म्हायती. दक्षिणेक 19 सुमार शेकवाल्यांनी नेम मोडल्यात. पर्यटन खात्यान शोकॉज नोटीसी काढून सुनावणी सुरू केला. गोंयच्या शेकांचेर इल्ली सांबर विकपाचे बंद जावपाक जाय. शेक सबलीज करप्यांचेर पर्यटन खात्यान एक्शन घेवची. आमदार मायकल लोबोची मागणी. आमी चूक केल्या, आमी चूक करता. आमी इडली सांबार शेकांनी विकपाक लागले. बंद जावपाक जाय. तर शेकवाले जो तर सबलेट करपाक लागले जाल्यार कितें उरलां न्ही. what are we trying to tell the tourist that we are going to serve you idli sambar on the beach? What are we going to that is promotion of our Goa, Goan food and other country food is served. Continental aso ani kide aso beachar sarke sea food. This is what the tourists are coming for. तेंचो कल्चर जो तर आमचे बिचार दाखोवपाक लागले आमी जाल्यार उरला न्ही कितें. आदी जॉन जे आमचो कुझीन ऑफ द गोवन. मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन मंत्री काम करता मात कांय जाणांक पडून गेल्ले ना. चीफ मिनिस्टराक इच्छा आहा, टुरिझम मिनिस्टराक इच्छा आहा, बाकीचे कांय कोण काम करिना. हे हांव आरोप करता, सारको आरोप. त्या खातीर टुरिझम डावन जाता. तितून आमचे स्टेक होल्डरूय इनवॉल्ड आहा. म्हणजे स्टेक होल्डराची मिस्टेक आहा. दर्यादेगांनी भोंवपी सुण्यांचेर सरकारान उपाय करचो. दर्याचेर भिकारी वाडल्यात. तांच्या खातीर रिहेबिलिटेशन सेंटर करता सांगतालो ते अजून जायना. टॅक्सीवाले शेकवाल्यांनी टुरिस्टांकडे तोंडाक तोंड करचे न्ही. ते चुकता आसल्यारूय तांकां मारपाची गरज ना. मायकलाचो सल्लो. टुरिस्ट कित्याक येता ते आमकां वखता ते. म्हाका वखना, तुका वखता, कोणाकूच वखना. ते येता चुकून 2-3 पॅग एक्स्ट्रा मारता आनी मागीर ते समज आय हॅव बॉट द रेस्टॉरंट. This restaurant is mine or this beach is mine or कितें तरी तेंकां घालूंक जाय गाडयेन आनी व्हरोंक जाय आनी हॉटेलान सोडपाक जाय. आतां तेंचे कडेन आर्ग्युमेंट करून आमकां कितें मेळटलें. तेंकां मारून आमकां कितें मेळटलें. आमचो टॅक्सी ड्रायव्हर, टॅक्सी ओनर or any other business where whatever we are doing in the coastal belt, we should not argue with the tourist. मजगती पर्यटन खात्यान शेकांचे
सरप्राईज इन्स्पेक्शन केलें. उत्तरेक 80 व्हायोलेशनाच्यो केशी मेळ्ळ्यो. तातूंत शेकां सबलेट करपाच्योय केशी. दक्षिणेत 19 केशी नोंद केल्यात म्हूण म्हायती. नेम मोडिल्ल्यांक खंय शोकॉज नोटीसी काडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदलो म्हादय उदका तंटो सोडोवंक नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आनीक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान मुजतवाड दिल्या. उदका वांटपा विशीं अतिरिक्त रिपोर्ट दिवंक लवादाक 6 म्हयन्याची मुजतवाड. आतां मेरेनची ही 7वी मुजतवाड. म्हादय उदका विशीं गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदलो तंटो सोडोवपा खातीर नेमणूक केल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आतां आनीक 6 म्हयन्याची मुजतवाड. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील जी म्हादयचे पाणी वाटप करपा खातीर जी न्यायाधिकरण स्थापन केले त्या न्यायाधिकरणाक म्हादय जल विवादा संदर्भात जो अतिरिक्त अहवाल असा तो अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 6 महिन्याची मुदतवाड दिल्ली आसात. या संदर्भातलो जो अधिसूचना आसा ती मंगळवारी जलशक्ती मंत्रालयान काडिल्ली आसा. कर्नाटक आणि गोवा सरकारान या न्यायाधीशाकडे स्पष्टीकरण अर्ज सादर केले आसात. तेका लागून जो म्हादय विवादाचो अतिरिक्त अहवाल आसा तो सादर करपा खातीर 1 वर्षाचो कालावधी वाडोवन दिवचो अशी मागणी न्यायाधिकरणान केल्ली. अधिसूचना काढताना तांकां फक्त 6 म्हयन्याचोच कालावधी जलशक्ती मंत्रालयान दिल्लो आसा. लवादान आपलो जो निवाडो आसा तो जो मेरेन सर्वोच्च न्यायालय ह्या संदर्भात सुनावणी घेवन आपलो निवाडो दिना तो मेरेन हे जे मुदतवाड जी आसा ही परती लवादाक मेळत रावतली. आता तांकां ती 6 म्हयन्या खातीर मेळिल्ली आसा. खरें म्हणजे लवादान आपणाक 1 वर्सा खातीर ती मुदतवाड दिवची म्हणून मागणी केल्ली, पूण एकंदर जलशक्ती मंत्रालयान तांकां 6 म्हयन्या खातीर परती मुदत वाट जी आसा ही मंगळारा दिसा अधिसूचना काढलेली आसा. एकंदर म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो आता अत्यंत किचकटीच्या वळणार पावलेलो आसा. आणि प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. लाडफ्या लाटंबारच्या गोंय, महाराष्ट्राक जोडपी रस्त्याचें काम कायदेशीर काय बेकायदो ह्या विशीं चर्चा करूंक पंचायतीची 1 मार्चाक खासा बसका. कामा विशीं शहानिशा करूंक पंचायतीन मामलेदाराकूय बरयलां. रस्त्याच्या कामाक पंचायती कडल्यान कसलेच परवाने घेतिल्ले ना. इश्यू जाल्या उपरांत पंचायतीच्या वांगड्यांनी फाटल्या आयतारा रस्त्याच्या कामाची पळोवणी केल्ली. दिवचल लाटंबारसे पंचायतीतल्या लाडफे गावात गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपा खातीर बेकायदेशीरपणान डांबरी रस्तो बांदपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें लाटंबारसे पंचायतीन उक्ताडार हाडिल्लें. हो रस्तो पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा. ह्या रस्त्या विशीं सरकाराक कांयच खबर ना अशें आयतारा केल्ल्या पळोवणे वेळार पंचायत वांगड्यांनी म्हटिल्लें. हे काम कायदेशीर का बेकायदेशीर हे पळोवपा खातीर पंचायतीन मामलेदाराक बरयलां. तशेंच हे विशीं चर्चा करपाक 1 मार्चाक खासा बसका आपयल्या. त्या संदर्भातली कशाच प्रकारची माहिती पंचायतीन नसल्या कारणान त्याबद्दल त्यांच्यानी मामलेदाराक ऑर्डर म्हणजे मामलेदाराक लेटर केला की प्रोवायडिंग डिटेल ऑफ इलिगल रोड ॲट लाडफे म्हणून त्यांच्यानी सब्जेक्ट घालून मामलेदाराक लेटर केल्या. ती इनवर्डाक कॉपी त्यांच्यानी घालता त्याच तेतून त्याने घातलेलं आहा की स्पेशल मिटींग त्यांच्यानी 1 तारखेक आपयल्ली की ह्याच संदर्भात जो रस्तो लाडफे ते आंबडगाव हे गोवा महाराष्ट्र अंतर्गत जो रस्ता त्या रस्त्याचेर हो रोड जाल्ला तो लिगल पद्दतीन चालवा काय इलिगल पद्दतीन चालवा हेका लागून त्यांच्यानी सरकारा कडेन मागणी करपाक एक ठराव मागपाक लागून बैठक मागिल्ली. स्टुडंटा खातीर सुद्दां काम. उसगांव, वडबाग आनी तांबडी घाटीच्या वॉर्ड नंबर 4 फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन पिवंक सारकें उदक ना. गांवचो लोक तिडकला. दिसाक 2 वरां तरी उदक सोडचें म्हणून थंयच्यो बायलो मागतात. उदका पुरवण जाग्यार पडना जाल्यार PWDचेर मोर्चा भरपाची बायलांची तयारी. पंच मनीषा उसगांवकार लोकां बरोबर. 2024च्या डिसेंबर महिन्यात उदकाच्या उणावाचो प्रश्न घेऊन वडबागच्या बायलांनी फोंडेच्या PWD ऑफिसात जाप विचारिल्ली. 4 दीस सेगीत उदक नाशिल्ल्यान तांणी कागाळ केल्ली. थंयच्या ज्युनियर इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करून प्रश्न सुटावो करपाचें उतर लेगीत दिल्लें. 2 म्हयन्यां भितर परत तीच परिस्थिती. वडबागचे थळावे तिडकल्यात. PWDचेर मोर्चा व्हेल्या उपरांतूच उदक कशें येता म्हण बायलांचो प्रश्न.
हांकां घेवन हांव PWD मोर्चा काडलो कारण त्या दीस उदक कशें बरें येता जागयले काय उदक कशें येता उदक ना जाल्यार जागयतगर उदक कशें येता पूण म्हाका एक सांगा आमी जर ही लोक टायम टू टायम बील फारीक करता बील जर सारकें येता ही घरान कळशी भरून रातची 2-2 कळशी आनी 4-4 कळशी कित्याक भरतली सारकें उदक कित्याक दिना आमी फाटले दिसांनी कंप्लेन करतकीर JE आयलो हांवें इतलेंच सांगलें म्हजे वॉर्डान पयलीं उदक सारकें येतालें प्रॉब्लेम हेच वर्सां जाला आनी केन्ना जालो जेन्ना हे इलेक्ट्रिसिटीचे केबल खणपाक लागले वचत ते टॅपिंग करपाक लागले आतां तुमी कितें हें आसता तुमचें ना आतां हांव एक काम करतलें हांव फूल अख्ख्या उजगांव पंचायतीक सांगतलें जे वाड्यार पळय उदकाचो प्रॉब्लेम आसा एकूच दीस व्हडलो मोर्चा व्हरया आनी बसुया थंय म्हणून कितलीं घरां आसा हांगासर तुमची 30 आसा न्हू घरा 30 आसा सो ह्या आतां उदक घेवपाचें तुमी रावंक येयले तेन्नाच्यान आसा काय प्रॉब्लेम बरे फास्ट आसले प्रेशर आसले पायप ठिकाण आसलेले इतले फास्ट उदक आसलेले आनी आतां उदक कितें जालें आमकां 3 मजली टाकी पडटाल्यो तुम्ही परत कंप्लेन करीत आसा तेंची आता 2 दिसा फाटी वचून येला 2 दीस जाले 10 जाणां गेल्ली आमी 2 गाडये 2 दीस फाटी ताणी वचून सांगले येता म्हणून सांगला येवपाचे आमी हे करिना येवपाक हे करू नाका आमी तुमकां सारकें उदक सोदता पूण काल येवना आनी पयरी येवना प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इंटरनेट आणि टेलिव्हिजन केबल ऑपरेटरांनी खंय गतीशक्ती ॲपार रजिस्टर जावपाचें बुधवारा मुख्य सचिवान केबलवाल्यांची बसका घेतली. पयलीं ऑफलायन अर्ज भरिल्ल्या केबलवाल्यांनी खंय आतां ऑनलायन रजिस्टर जावपाचें लायटीचे खातें सांगता. मात गतीशक्तीचेर नोंदणी करूंक वेबसायट अजून सुरू जाल्ली ना. केबलवाल्यांनी गतीशक्तीचेर नोंदणी करची म्हूण वीज खात्याची केबलवाल्यांक कळवणी. पयलीं कोणे ऑफलायन अर्ज केले तांकांय आतां परत ऑनलायन गतीशक्तीचेर अर्ज करचे पडटले. काल मुख्य सचिवान केबलवाल्यांकडे बसका घेतली. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडर रघु शेटये म्हणटा खात्यान केबल कापिल्ल्यान तांकां खंय 25 लाखाचे सुमार लुकसाण जालें. रस्त्यार कापिल्ले केबल ताणें आज क्लियर केले. वीज खात्याची फी परवडपा सारकी नाशिल्ल्यान ह्यान फुडें वीज खात्याच्या खांब्यांचो खंय कमी प्रमाणात वापर करतले. केबल कट करून रस्त्यार उडयल्ले सर. आता आमचो ह्या कार्निवला लोक पडत पडत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इनिशिएटीव घेतलो की आमी खांब्या वयले काय कापू ना पूण रस्त्यार जे पडले ते आमी काल रातची सकाळून काडिता. 2 ट्रक ऑलरेडी काडलेले आमकां ऑनरेबल CMन 3 ते 6 महिने एक्सटेन्शन दिला. पयलीं आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर नाजाल्यार नोडल ऑफिसर जे कोण आहा ताजे कडेन एप्लिकेशन करतले. आमचे खंय खंय आसा तांकां दाखयतले की प्लॅनिंग खंय आहा कितें केबल आहा ती भरपाची तातूंत कितें पेनल्टी आहा की लेट पेमेंट ते सगळे आमी ऑफिशियली भरतले. ताका सर एक पळयत जाल्यार एक 25 लाखाचे लॉस आहा मटेरियला. खांबे सोडून जितले कमी जाता तितले खांबे म्हणजे 100 आशिल्ले जाल्यार 10 आसा जाल्यार 1 असो करून आमी बिल्डिंगाच्या वयल्यान घेतल्या. म्हणल्यार दिश्टी पडटा लोकांक त्रास ना. आमदार मायकल लोबो म्हणटा केबलवाल्यांनी नेम पाळचे. जे इंटरनेट प्रोवायडर जे आहा तेंच्यांनी शिस्त म्हणटा पळय ती दवरपाची गरज आहा. तेंचे केबल जे घुवन ते टर्न मारून ते इतले सोकला 1.5 मिटराच्या जाग्यार घालतात. ते लोक चलता पळय ते तांकां डायरेक्ट लागता ते हाला पडटा आनी मनीस घुसपावन ते वायरांक हाला पडटा. ट्युरिस्ट कितले फाटी गोमटेक बसून लागलेले आहा ट्युरिस्ट चलता पळय तेन्ना. एजी म्हणटात 2012 उपरांत खांब्यावेल्यान ओडिल्ल्या केबलांचे कोणेच फीज फारीक केल्ले ना. तांच्यांनी आदी थोडे तरी फीज फारीक करचे. त्या रुल्सा प्रमाणे प्रत्येकान ज्या मनशाक केबल घालपाचें आसा ताका ज्या डिपार्टमेंटाची ओनरशीप आसा त्या डिपार्टमेंटाक अप्लाय करपाचें आनी तें एप्लिकेशन त्या डिपार्टमेंटान कन्सिडर करपाचें. आतां कितें जालां ह्या लोकांनी अजून मेरेन अप्लाय करूंक नाशिल्ली. हालींच थोड्या लोकांनी अप्लाय केल्या आनी ती एप्लिकेशनां कन्सिडर करपाक जाय डिपार्टमेंटांनी त्यो परमिट्स दिवपाक जाय तांकां आनी ताजेर लायसन्स फी मंथली फारीक करपाक जाय. तरी केस जेन्ना आयज हायकोर्टान आयली तेन्ना आमी अशें सांगलें की ह्या लोकांनी पयलीं थोडे पयशे तरी डेपॉजीट करुनी पार्शियल डेपॉजीट करुनी आमी तांची एप्लिकेशनां प्रोसेस करता आनी जे तांचो एरियर्स आसा पळय तो फुडें आमी डिसायड करता कितलो तांणी एरियर्स फारीक करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय रिजनल पासपोर्ट ऑफिसान ई-पासपोर्ट दिवंक सुरवात केल्या. सध्या प्रायोगिक तत्वार ई-पासपोर्ट इश्यू करतात. सध्या पेपर आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉनिक चिपूय आसतली. डाटा खंय त्या चिपात स्टोर जातलो. भुवनेश्वर, नागपूर आणि गोंय ई-पासपोर्ट इश्यू करतात. सध्या थोड्याकूच अप्लाय करूंक मेळटलें. गोंयांत पायलट बेसिसाचेर ई-पासपोर्ट इश्यू करपाक सुरवात केला. सद्याक भुवनेश्वर, नागपूर आणि गोंयांत ई-पासपोर्ट सुरू करतात. ई-पासपोर्टाक इलेक्ट्रॉनिक चिप आणि पेपर अशें सद्याक कॉम्बिनेशन.
इलेक्ट्रॉनिक चिपात सगळी म्हायती स्टोर जातली. ई पासपोर्ट फॉरेन ट्रॅव्हलरांक जगभर एक्सेप्टन्सांक बरो पडटलो. सेक्युरिटी प्रोटोकॉल आनी खाजगी म्हायती स्टोर करपाक सोपें जातलें. वळख आनी डाटाचो नाका जाल्ल्या गजालींक वापर जावपा पासून आडावपाक शक्य जातलें. पायलट फेजीत फक्त थोड्यांकूच ई पासपोर्टाक अप्लाय करपाक मेळटले. चीप, बायोमेट्रीक डाटा आनी हेर फंक्शनिंगा विशीं अभ्यास जातलो. सिस्टम पुराय चालीक लावपा विशीं सगळ्या गजालींचो आदी अभ्यास जातलो. भुवनेश्वर आणि नागपूर उपरांत आता गोंय राज्यात सुद्धा ई पासपोर्ट दिवपाक स्टार्ट केला. सध्या खातीर हो एक पायलट प्रोजेक्ट, त्या खातीरच खूप कमी लोकांकच हो ई पासपोर्ट मेळटलो. ई पासपोर्ट हो पळोवपाक गेल्यार नॉर्मल पासपोर्ट भशेनूच आसतलो, पण तेच्या भितर आसतली एक इलेक्ट्रॉनिक चिप. ह्या इलेक्ट्रॉनिक चिपान पासपोर्ट होल्डराचे बायोमेट्रीक तशें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आसतले. ह्या ई पासपोर्टाचे काही बेनिफिट्स आसतले. इलेक्ट्रॉनिक चिप ह्या पासपोर्टान असल्या कारणान पासपोर्ट होल्डराचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन तशें बायोमेट्रीक डिटेल्सूय आसतले. तेज्या खातीर फ्रॉड ह्या पासपोर्टा वांगडा कितें फ्रॉड जावपाचे ना अशे चान्सीस आसता. ह्या पासपोर्टाचे बाकीचे बेनिफिट्स सुद्दां आसा. सेक्युरिटी पर्पजा खातीर फ्रॉड जावपाचे ना ते एक आसा. जेन्ना भायल्या देशांत जेन्ना वयता त्या टायमार सुद्दां हो खूब बेनिफीट आसतलो. जेन्ना तुमी भायल्या देशांत वतले हो पासपोर्ट घेवन, तेन्ना जेन्ना चेकिंग चालू आसता त्या टायमार खुबसो टायम वयता. पण ह्या ई पासपोर्टा खातीर तुमी बेगींतल्या बेगीन हो पासपोर्ट स्कॅन करूं शकता आनी तुमचें 1 वराचें जें काम आसता तें 10 मिनटांत जातलें. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. धारबांदोड्या फेटल अपघात. रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या कंटेनर ट्रकाचेर रिक्षा हाडून मारली. रिक्षेचो क्लिनर 25 वर्साचो गितल म्हणटा तो सोंपलो. धारबांदोडेच्या पीएचसीत हाडल्या उपरांत तो सोंपला म्हणून सांगलें. रिक्षा ड्रायव्हर उत्तम गवळीक बरोच माल लागला. धारबांदोड्या जाल्ल्या एक्सिडंटात एकलो सोंपलो. पार्क केल्ल्या कंटेनराचेर हाडून खंय रिक्षा मारली. रिक्षा क्लिनर वेस्ट बेंगालचो 25 वर्साचो गितल ह्या एक्सिडंटात सोंपलो. गाडी ते कंटेनर धरलेले ते फाटल्यान सिग्नल लायट बी कांय नासलें. हां सो मागीर तुमी व्हरतोन उरले भितर? मागीर हांव भितरूच उरलो. सो मागीर फायर ब्रिगेडी ते मागीर गाडी तुमकां दिसली ना ते पार्क केल्ली ती? पार्क केल्ली दिसना. लायट बी टक कांय नाशिल्ली. आतां तुमी व्हरून फाटल्यान मारली हेज्या? फुडल्यान कितें गाडी येताली? उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव पालिका वाठारांतल्या ट्रेड लायसनांची फी आनी बाकीची वेवसायीक फी सुमार 12 ते 15% वाडयल्या. हाऊस टॅक्स मात तितलोच. हाऊस टॅक्स भरिनात तांकां खंय 12% फायन मारतले. मडगांव पालिकेच्या खासा बसकेत निर्णय जालो. रिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स, ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स, इन्कम सर्टिफिकेट बद्दल सगळे वेगवेगळे गेल्ली 7-8 वर्स जाली. म्युन्सिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युन्सिपालिटीज. थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय. जे मडगांव म्युन्सिपालिटीचो हो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितलेक वर्सां जालें नाशिल्ली. सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना. सो हांवें ते नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर काही फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकतात थंय थोडे आमी रेट्स वाडयल्ले आसात. हाऊस टॅक्स आमी एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें. हाऊस टॅक्स कशें आसा जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना इयरली एन्युअली कोण फारीक करना सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युन्सिपालिटी 12% तांकां इंट्रस्ट पडटा. समज दामोदर शिरोडकरान 23-24 समज हाऊस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्ल्या वर्साचे हाऊस टॅक्स भरपाक, जाल्यार बाकीची म्युन्सिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट ते भरून घेवपाचें. हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें. कळ्ळें न्ही? तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हाऊस टॅक्स समज 100 रुपया येता तसोच उरता. 5 वर्सांचो 500 रुपया येतालो
फॉर एक्झाम्पल हांव सुद्दां म्हजो फ्लॅट आसा तो हावस टॅक्स 100 रुपयाच आसा. सो हांव एवरी इयर हावस टॅक्स 100 रुपया जाता तो आमी तसो दवरला. पूण कोण भरना, पण भरूना ताका 12% इंट्रस्ट म्हणजे कोण भरना 12% इंट्रस्ट एकूण वाडयला. पणजे फाटल्यान फाटले 5 दीस जाले पायपलायन फुटून उदक व्हांवता. लोकांच्या घरांनी उदक घुसता म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. कामगार नाशिल्ल्यान खंय पायपलायन सारकी करपाचें काम हुमकळां. पणजे फाटल्यान फाटले 5 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटोवन उदकाची नाशेडी. लोकांच्या घरांनी उदक पावले. पायपलायन रस्ते पोना आशिल्ली. वयल्यान वचपी गाडयांच्या प्रेशरान फुटला आसूये म्हूण थळाव्यांक दुबाव. 5 दीस जाले सकाळचे आनी सांजचे डेली अशें व्हांवता. काल येवन गेले हेंच्यांनी पूण खणोन पायप कितें डॅमेज आहा ते अजून येवना म्हण तेंच्यांनी काल बंद करता म्हटलेले. एरिया बंद करता म्हणजे उदीक बंद करता म्हटलेले. आयज तुमकां उदीक येवचें ना पूण तेंच्यांनी थंयच सांगून गेले. कोणाचें स्मार्ट सिटी न्हू हे डायरेक्ट PWD स्मार्ट सिटीन फोडूंक ना पूण डायरेक्ट फुटला डायरेक्ट लायन फुटला. सो कितलेच 1000 लिटर पाणी वेस्ट जाता अशें लोक डेली सकाळी आनी सांजचे. बट कोणी कितें कंप्लेंट बी केल्ली कितें कंप्लेंट म्हणजे तांकां कंप्लेंट केलेली ऑलरेडी न्हू. तेंच्यांनी फोन केला कित्याक काल म्हणटाले ते लेबर ना आपल्या कडेन. काल ते शिवजयंती आसलेले म्हणून तेंचे ताका लागून आयज दिसा येत ते केन्ना खबर ना. सो उदक वेस्ट जायत आसा. उदक वेस्ट जायता. आतां कितें हांव ते समोर आहा न्हू हे तुमच्या शॉपांनी वयता घरांनी वयता सकयल घरांनी वयता. कसर म्हटलें भाटल्यान राजकी बिल्डिंगेच्या सायडीन. आमी सध्या भाटल्या एरियेंत आनी भाटल्या एरियेत 5 दीस जाली PWDची जे पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा. आनी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता तांचे ओपन करून सांडला. आनी अशें स्थानीक आमकां सांगता त्या प्रमाणे तेंचे कडेन लेबर नाका ताका लागून हें काम अशेंच पडलेलें आसा. लोकांची मागणी एकूच आहा की बेगींतल्या बेगीन PWDन हें रिपेर करचें अशें लोकांची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर फाटल्याच्यान रुपेश रावत. काणकोणा मल्लिकार्जुन देवाची पालखी जाली. दर वर्सा महाशिवरात्रेक मल्लिकार्जुन पालखेंतल्यान राजबाग दर्यावेळीत समुद्र स्नानाक येवपाची प्रथा. शेकड्यांनी थळावे आनी भावीक पालखे बरोबर राजबाग दर्यादेगेर देवाच्या दर्शनाक लोकांची गर्दी. गोंयांत हेर देवदेवतांच्यो पालखी जातात ते परस काणकोणच्या मल्लिकार्जुन देवाची पालखी म्हळ्यार एक विलक्षण उत्सव. महाशिवरात्रे दिसा देव लागींच्या दर्यावेळेर म्हळ्यार राजबाग दर्यावेळीचेर समुद्रस्नान करपाक येता. फांतोडेर सुमार 5 वरांचेर पालखी भायर सरता आनी 9 जाग्यांचेर रावत थंय देवाक आरत दाखोवन पालखी दर्यावेळेर पावता. ह्या देवाच्या उत्सवाक जलक्रीडा म्हण लेगीत संबोधतात. हजारांनी भावीक दर्यावेळेर देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. हे पालखेचें खाशेलपण म्हळ्यार वेळीप समाजाचे लोक ही पालखी हाडटात. ह्या समुद्र स्नानाक सुद्दां हाडपाक एक वेगळी प्रथा आसा की पालखी हाडप ही आमची वेळीप बांधव आसा. ते लोक ही पालखी हाडून हांगा वेळेर समुद्र स्नाना खातीर दवरतात. त्या नंतर आमची उत्सव मुर्ती आमच्या पुरोहिता तर्फे उत्सव मुर्तीचें समुद्र स्नान केल्लें जाता. आनी तेजे नंतर प्रत्येक आमी म्हणलां तशें हे हांगा सगळीं लोकांक जोडून हो देवस्थान चल्लें. तेन्ना हांगा वेळेर आमची एक घरवय आसा ती वेळेवेल घरवय म्हणटात. जी पागी लोक जे हांगा नुस्तेकार लोक जे लोक हांगा त्या वेळेवेली आमी घरवय स्थापन आमच्या देवा संबंदीत लोक ते. तेन्ना जरी तरी ही पालखी आपल्या तकलेर घेवन वेळीप लोकांनी हाडून हांगा बसयली तरी उठयता आसतना तेमकां तेजो मान आसना. कारण उठयता आसतना आमी त्या वेळेवेल घरवय लोकांक तेमी ती उठून हांगसान व्हरून आमी किनल्यांक पाजर म्हणटा थंय पर्यंत तेजी पावोवपाची ही बी आमची परंपरा आसा. आनी अशी कितलीशींच वर्सां जालीं न चुकता हे सगळे लोक भक्ती भावनेन आनी मोठे श्रद्धेन हो एक व्हडलो मोठो उत्सव असो मनयता. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.